episode of the Goikarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Arthur D'Souza, who's fighting to save Bondwal Lake, to save the Greater Panjim PDA, which is imposing on Santa Cruz village as well as the San Andre village. Welcome to our program, Arthur. On 6th, तुमचे रॅली आता. सो आता कशे कितें तुम्ही सगळें प्लॅनिंग बीन केला ताजे बद्दल कितें करपाचें बीन आता कशें कितें जातलें लायक कितले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक पार्टिसिपेट करतले कोण कोण येतले कशें कितें पळय पयले सद्या आमकां ते सेक्शन 144 ची खबर नासली. हय तर आमी जेन्ना पळय आमी डेट अनाउन्स केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमकां दिसलें की सेक्शन 144 उबारतले म्हणून पूण ते उबारूंक ना. पूण आमकां ते आमी जेन्ना पळय परमिशना पळय घेताले तेन्ना ते आमकां दिसून आयलें की ड्यू टू सेक्शन 144 आमकां चलोवन येवंक मेळचें नासलें. आमी इनिशियली आमचो प्लॅन आसलेलो की यू नो बस स्टँडच्यान पिसफुली चलोवन येवपाक. ओके एक प्रोटेस्ट कसो. पण आता सेक्शन 144 वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दॅट. ओके तर आमी डायरेक्टली 3:30 आमी आझाद मैदानाचेर मेवतले. ओके सगळे डायरेक्ट आनी पब्लीक मिटींग थिंगा तुमी आनी थिंगासर पब्लीक एड्रेस आनी लोकांक जाय ते भाशेन आमी एड्रेस करतले आनी आमचो मुद्दो आमचे सारके क्लियर सांगतले लोकांक. कितके लोक येवपाचे एक्सपेक्टेशन आसा तुमचे? आता पळय आमकां पयले आमी मातशे भिताले कशे म्हणून आमकां शुअर नासलेले. आमी सजवल फक्त कालापुरा आनी कालापूरचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येतले म्हणून. पण अशें दिसून येता की जे भाशेन आमकां फोन कॉल येता ते आमकां लोक आतां वास्कोचे येतले, आमकां लोक मडगांवचे येतले, पार्राचे येतले, मागीर कांदोली, कालांगूट, मेर्शे, चिंबेल आनी सांचतेव जावं जायते आतां आमकां कॉलां येता आनी आमकां सांगता की आमी तुमकां सपोर्ट करता. तेच भाशेन तुमी आयकलां आसतलें की गोवा बचाव आंदोलन तांणी आमकां सपोर्ट केला आनी आमचे दी कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस तांणी एक स्टेटमेंट केला की ते सपोर्ट करतले म्हणून आनी तांणी अपील केला की लोकांनी येवचें म्हणून. इवन द पॉलिटिकल पार्टी काँग्रेस पार्टी तुमकां एक्सटेंड करपाक तेंच्यांनी सांगलां की सपोर्ट दितले म्हणून. अशें म्हणून म्हाका खबर ना पूण बरें इन टुडेज पेपर इट हॅज कम लायक जाता कितें हांव ते आमचे ह्या एज्युकेशनाक लागून इतलो बिजी आसा की पेपर पासून वाचपाक टायम मेळना. तर जावं कोणी तरी ते सपोर्ट करचे, जावं ते काँग्रेसान जावं ते बीजेपी पासून सपोर्ट करूंक शकता आमकां. थोडे जाण सारकेच बेजार जालेले आसा की बाबूश आनी विजय आपणाक जाय तशें करता म्हणून. जावंक शकता की बीजेपी लोक सपोर्ट करूंक शकता म्हणून आमकां. तर हो मुद्दो पळय जो आसा पळय पीडीएचो हो गांवचो मुवमेंट, हो लोकांचो मुवमेंट आनी लोकांक हो डेफिनेटली इफेक्ट जाता. कित्याक तर हे परत परत येता. हो पळय जो इश्यू आसा, हो मुद्दो आसा पीडीएचो, हो परत परत कित्याक येवंक जाय 10 वर्सांनी वो 5 वर्सांनी कित्याक ते परत परत येवपाक जाय? कित्याक तो सिस्टम म्हणटा पळय तो टीसीपीचो एक्टाचो it allows this kind of jugglery. Okay. And खूप वर्सां जाली की खूप लोकांनी ट्राय केलो टीसीपीचे हेजेर अमेंडमेंट हाडचे म्हणून. ते अमेंडमेंट आयज पासून जावंक ना म्हणून ते परत परत म्हाका दिसता हो इश्यू हायलायट जाता. आनी आमकां अशें दिसलें की हो जी पळय हो पळय मुद्दो आसा तो एकेच फावटीन तो सेटल करचो. ओके. तर अशें म्हाका दिसता की लोकांचो पळय राग जो आसा पळय जावं तो पंचायतीचे वयल्यान ओ जावं ते टीसीबीचे वयल्यान ओ जावं ते गव्हर्मेंटाचे सरकाराच्या मुद्द्यांचेर म्हाका दिसता हो राग जो पळय गव्हर्मेंटाचो आसा पळय त्या कारणाक लागून जावं सोशल एक्टिविस्ट वर जे पळय कोण गांवांनी वावुरता आपणाच्या गांवचे बसून ते सगळे उठल्या. ओके. आनी ते आमकां सपोर्ट करतले म्हणून अशें आसा. सो आतां सपोज फाल्यां तुमच्या मिटिंगेन तुमी प्रिकॉशन्स कितें घेतला? प्रिकॉशन म्हणल्यार आमी आतां आमचे व्हॉलंटियर कित्याक जे पळय मायनिंगाचे इश्यूच्या टायमार पळय जे पळय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी आमकांय अशें दिसलें की
कलेक्टर हो मातशे एक प्रश्न कसो आयला आमकां जायते क्वेश्चनार प्रश्न विचारले तांणी तुमी कशें करतले अशें करूं नाका तशें करूं नाका तर आमी कितें केलां की आमचे व्हॉलंटियर्स पळय आसात हय आमी ते आमचे सर भोंवतणी आमचे व्हॉलंटियर्स कॅमेरा घेवन आसतले रायट रावंड आझाद मैदान तर अशें आमकां दिसलें की कोणेय इश्यू करप म्हणून सारको ताका धरप आनी पुलिसाच्या हातीन दिवप अशें म्हणून आमी आतां डिसायड केलां म्हणजे कोणाक डिस्टर्ब करचो असो मुवमेंट न्हू आमी हो गांवचो इश्यू आमी बरे भशेन मांडूंक जाय गव्हर्मेंटान आमचे हे जे पळय आमचे हो मुवमेंट आसा तो एक बरे भशेन सॉल्व करचे म्हणून आमचे ह्योच मागणी आनी काय ना आता पहिले काल विजय सरदेसाई आणि बाबूश मोन्सेरातान तांच्यांनी एक ओपन स्टेटमेंट दिला की तालिगांव जे हा ते पीडीएतल्यान भायर काडचे ना म्हणून तुमचे कितें म्हणप आसा तर तालिगांव ऑल्सो इज अ विलेज इटसेल्फ तालिगांव ऑल्सो हॅज अ नॅचरल रिसोर्सीस तेंचे आसा तालिगांव सुद्धा आसा बट मिन्स आता तालिगांवूय ती कितें हें करपाची जाणा आता विजय सरदेसाई म्हणटा तालिगांव खूब पयलींच्यान आशिल्लो तालिगांव आशिल्लो तर तालिगांव काडपाची देर इज नो क्वेश्चन ओनली दे आर सेइंग सो तुमकां अशें दिसना की तालिगांव सुद्धा प्रोटेक्ट करपा जाय म्हणून म्हाका कितें दिसता आमचो तालिगांवचो आमदार बाबा तानस मोन्सेरात चड वर्सां जाली तो इलेक्शन जिखता तालिगांवच्या तर ताका दिसता कितें आपूण तालिगांव जिखता कित्याक आपणे एक मॉडेल केला म्हणून तालिगांव डेव्हलपमेंट मॉडेल आपणे दाखयला लोकांक म्हणून ताका दिसता की हो मॉडेल दुसऱ्याय फॉलो करतले म्हणून दयत आपूण पण आता कोणाक येता की हो मॉडेल फेल जाल्लो आसा आनी आमी जेन्ना पळय इंटरॅक्शन केलां तालिगांवच्या लोकांनी खूब तालिगांव लोकांनी अशें सांगलां की ते सारके बेजार जालेले आसा पण फॉर सम रिजन ऑर दी अदर ते अशें चेपून दवरलेले आसा म्हणून ते फुडाकार तांचे फुडें येवपाक अशें तांकां एक भिरांत कशी जाल्या पण इट्स गुड जाला म्हणजे दॅट बाबूश मोन्सेराताचे अगेन्स्ट वता जाल्यार कितें तांकां कितें चॅलेंजीस फेस करचे अशें कितें आसा तेंचे अशें आमकां अशें दिसून येयलां पण दत्तप्रसाद नायकान एक फुडाकार घेतला म्हाका दिसता दत्तप्रसाद नायकान आमी जे भशेन पळय केला जे भशेन पळय बाबूश मोन्सेराताचे आमी एक्सपोजर केला म्हाका दिसता दत्तप्रसादानूय तशेंच कितें करपाक जाय कित्याक चड वर्सां जेन्ना पळय कोणी एमएलए जिखता आनी कोणी मिनिस्टर जाता आनी तेन्ना मागीर तांकां चड नेट येता भितरल्या भितर आनी तांकां दिसता की आय एम द किंग मेकर म्हणून बट म्हाका दिसना आतां बाबूश इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली तालिगांव and once he is restricted to Talegaon then he will understand that ताका अशें चिंतून येतलें की आपणे कसले तरी विचार बदलचे म्हणून सो तालिगांवचे बाबूश yesterday ताणें तो एक स्टेटमेंट दिलो तो saying that दत्तप्रसाद नायकान ताणें सांगलां की एक्सक्लूड करपा जाय आपल्याक आमकां तालिगांव सुद्धा पीडीएन नाका so he is quoting that if he is saying he don't have any authority to say because he is not elected member सो अशें खंय तरी दिसून येता की इलेक्टेड मेंबरूच उलोवपा जाय की एक एक्टिविस्ट उलोवं शकना की एक कार्यकर्ता उलोवं शकना आता तो तशें म्हणटा जाल्यार बाबूश इटसेल्फ इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर तो चेअरमॅन कसो जालो आमच्या लागीं तसो प्रश्न विचार येता तो चेअरमॅन पीडीएचो कसो जालो ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ही डज नॉट हॅव एनी पोस्टिंग he does not have any qualification पण थोडी आसतना तो पीडीएचो चेअरमॅन आसा तो आमकडे प्रश्न विचारूंक जायना आय मीन हे पॉलिटिक्स पळय कितें आसा ते आप जोणा एकट्यान चिंतूंक जाय ताची बायल आसा म्हणून ताका अशें दिसूंक फावना की आख्खे तालिगांव आपणाक जाय तशें करचें करूंक जाता म्हाका दिसता ताणें आय डोंट थिंक दिस इज द रायट स्टेटमेंट इट्स अ फुलिश स्टेटमेंट ऑफ इट सो अर्थू बाब टेल अस आता हे विजय सरदेसाईन he is also in favor of Babush Monserrat saying what he has given a statement Babush Monserrat that Talegaon cannot exclude from the PDA
तोय म्हणटा की करपा जायना म्हणून आमकां खंय ना खंय एक गोंयकारांक दिसून येता की एवरी नाव एंड देन द गोवन शूड कम ऑन स्ट्रीट्स. द गोवन्स बारीक कितें इश्यू जालो मायनिंगेच जालो मायनिंगेच्या खातीर भायर सरवपा मागीर वो आमचो कितें टॅक्सी इश्यू जालो टॅक्सी कारण ते हें करता प्रोटेस्ट करतले मागीर आमचो पीडीए खातीर जाले पीडीए खातीर लोक भायर सरचे पडटले. एक सुशेग म्हणटा ते ना हांगा आमच्या गोंयांत. एक केस चिंतून केल्ले गोंयकार बरेपणान तांकां मतां दिवन तांकां निवडून हाडिल्ले पण हांगा खंय ना खंय आमकां दिसता की कांयच बरेपण जावंक ना अशें. कितें दिसता तुमकां? पयलो जो प्रश्न म्हणटा पळय तो एज अ बाबुशाचो बाबूश म्हणटा की पीडीए कसोच काडचो ना हें ताजें चिंतप सारकें रॉंग. ओके बिकॉज तालिगांव ही मे बी पावरार घोडे आसलो ताची बायल पावर आसा पूण ताणें ते तालिगांव म्हणटा तो पर्सनल फिफ्डम न्हू. दुसरो म्हणल्यार आतां तूं सांगता त्या भशेन सगळो लोकांनी भायर येवचे अशें म्हाका दिसता की आमचे पळय एमएलएज आनी मिनिस्टर्स जे पळय असेंब्लीन बसल्या तांचे म्हाका दिसता कितें तरी चुकता. तांकां दिसता की एक फावटी एमएलए निवडून येयलो वो एक फावटी मिनिस्टर जालो बट तांकां दिसता कितें ताणें आपणाचें चिंतूंक जाय. बेसिकली दे आर देयर ओनली टू लेजिस्लेट. They are there to make laws. They are not there to make laws that is going to help them. जे पळय तांणी पळय जे पळय कितें करूंक जाय तांणी जे पळय लॉज करता तांणी लोकांचें चिंतून लोकांचें कितें बरें जातलें अशें चिंतून तांणी हे रस्ते तांणी लेजिस्लेशन करूंक जाय. पूण हे कितें करता लेजिस्लेशन करता आपणाचें बरें पसत आनी जेन्ना पळय ते आपणाचें बरें पसत चिंता तेन्ना मागीर लोक बिकॉज पीपल आर अवेअर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दे आर अवेअर ऑफ वॉट दे आर सपोज टू रिसीव. इट इज नॉट दॅट लोक पिशे तांकां दिसता की लोक पिशे आनी इलेक्शनाच्या टायमार तांकां जाय तें करचें आनी जिखून येवचें आनी मागीर आपणाक जाय तशें करचें तशें न्हू तें. तर तांचें कितें तरी चुकता. हें आतां आमचो जॉब आतां तांकां सारकें वाटेर हाडपाक. तूं पळोवंक पयशी आतां मायनिंग तेणी स्टार्ट केलें विदाउट किपींग द लॉज इन टू कन्सिडरेशन. पीपल वेंट टू कोर्ट दे ब्रॉट अ स्टॉप टू दॅट बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ यू कॅनॉट डू सर्टन थिंग्स. सो यू कॅनॉट बायपास द लॉ. जे पळय लेजिस्लेचर्स पळय आसा जे पळय एमएलएज आसा दे शूड कन्सिडर दॅट दे आर नॉट सुप्रीम. They have to abide by the Indian Constitution. They have to abide by the laws that exist on the land, and they have to legislate and appropriately legislate. सांगचे म्हणल्यार तुका आतां एक बिल इंट्रोड्यूस केलो 2009 that time 2009 a bill introduced केलो. It was an amendment to the TCP Act. Okay. Now in that bill the bill stated that the plans, development plans पे जे आसा लोकांचे development गांवचे development plan should be given to the village panchayat. Okay. The people should prepare their plans and मागीर तांणी ते जिल्हा पंचायतीक दिवचे जिल्हा पंचायत district committeeक दिवचे आनी तशे ते वयर वयचे and with final consent from the government. So that the plan should move from down to top. पण हे कितें करता top to down करता. Now, why? हे कित्याक जालो? कित्याक हे 73rd and 74th amendments पळय जे आसा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हे तांणी हो डिरेक्शन तांणी घेवंक ना. तर म्हाका दिसता हे एमएलएचे खूब चुकता आनी ताका लागून लोकांनी परत रस्त्यार येवचें अशें दिसना. खंय ना खंय हे कित्याक चुकता बिकॉज दे आर नॉट क्वॉलिफायड ऑर पर्पजली दे आर डुईंग वॉट इज कशें क्वॉलिफायड म्हणून 40 आमदार अशें नॉट क्वॉलिफायड म्हणून अशें आसना. देर इज समथिंग कॉल्ड ऑपोजिशन. आतां हे तरी गव्हर्नर्स कोण दोज हू आर देर इन द गव्हर्नमेंट जे पळय गव्हर्नमेंटान आसा पळय ते आपणाक जाय तशें करचें. ओके आमी पूण ऑपोजिशन शूड पूट देयर फूट डावन. ऑपोजिशनान कितें तरी करूंक जाय न्हू. ते अनपड म्हणल्यार ऑपोजिशन अनपड म्हणून चिंतूंक जायना. ऑपोजिशनान
जाता कितें आसता गव्हर्नमेंट अशें बेश्टो चलना. तूं फॉरेस्टान गेलो अशें तुका माकडाक जाय पळय तशें करूंक जायना. there are people who can guide the government. There are attorney generals. There are people who are understand law, so they can take advice. It's not that तांकां जाय तशें करता. They can take advice. पण कितें आसा म्हाका दिसता चड पावर हेंच्या तकलेक मारला. ताका लागून आता हे रिजनल प्लॅनाचे बद्दल ते आता रिजनल प्लॅन 2021 आता इम्प्लिमेंट करपाक चिंतता ते आता. सो BJP government before 2012 and for 2017 also तांच्या मॅनिफेस्टोन तेंच्यांनी मेन्शन केल्ले की regional plan 2021 should be scrapped. ते स्क्रॅप करतले म्हणून. पण आता अशें दिसून येता की आता ते रिजनल इट्स लायक दे आर इन हरी. ते कितें तरी इतके गडबडीन आसा की बेगीन ते बेगीन तांकां करपा जाय, बेगीन ते बेगीन खबर करपा जाय. सो खंय ना खंय दिसून येता की रिजनल प्लॅन इम्प्लिमेंट जाता जाल्यार इट विल अफेक्ट टू द गोवन्स. गोवन्स विल फेस सम चॅलेंजेस इफ द रिजनल प्लॅन कम्स देन. रिजनल प्लॅन म्हणल्यार ताणी तो रिजनल प्लॅन ताणी होल्डर रेबियन्सात धरलेलो. ओके. पण आता स्टेटमेंट केला की ते करतले म्हणून. Yeah, if they want to operationalize the regional plan, that plan has to go to the villages. The villages have to approve it. They have to object to things that are not correct. If the objections asat, then to plan पहिले भशेन सारखे प्रोसिजर फॉलो करून ओके ते लोकांमध्ये हाडूंक जाय, लोकांचे ऑब्जेक्शन घेवंक जाय. ते डायरेक्टली काडून तेंकडेन तो ऑपरेशनलायज करूंक जायना. म्हाका उगडास आसा की फाटी जेन्ना ते 2021 प्लॅन ऑपरेशनलायज करूंक सोदताले तेन्ना ताणी लोकांचे ऑब्जेक्शन्स हाडले मागलेले. ओके. पण लोकांचे ऑब्जेक्शन्स घालून पासून कितें तरी तांकां अशें दिसलें की टायम ना आनी कितें तरी केलें आनी ते ऑब्जेक्शन्स पासून घेवंक ना तेणी. सो म्हाका दिसता तेणी परत ते प्लॅन लोकां मदें धाडपाक जाय आनी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा ते घेवपाक जाय. ओन्ली देन तेंकडे तो प्लॅन ऑपरेशनायज करूं येता. ओके. सो हे जे रिजनल प्लॅन इफ सपोज ते लोकां कडेन हाडना जाल्यार इज इट अ थ्रेट टू द गोवन पीपल? डेफिनेटली. कितें आसतलें मीन्स कशें कितें म्हणून आसतलें ते? What was there in previous regional plan which the villagers has not approved before? See, nothing can be done in a hurry. No. खूप घाईन हा न्हू सगळें जे आमकां जे अशें दिसून येता. All the Goans are experiencing the coalition partner whoever are there, the three people they are in very much hurry to do anything. हरी म्हणून तुमकां आतां पळय तूं आतां PDA धरतो. ही PDA त्यांनी नोटिफाय केलो. फर्स्ट नोटिफिकेशन त्यांनी 21 डिसेंबर केलेले. ओके. आणि सेकंड नोटिफिकेशन त्यांनी 25 जानेवारी. ओके. and the PDA was formed in February. ओके. 3 महिन्यांनी ताणे हे सगळं ओबाव केलो. 3च महिन्यांनी. तू आता घाई म्हणटा पळय ही घाई लोकां पासत न्हू, ही घाई तांचे पासत. ओके. सो तांकां जाय जाल्यार तांकां जाय तशें करूं येता आनी लोकांक जाय जाल्यार तेणी जाय तितले फुडें वचचें. अशे भशेन ही डेमोक्रेसी चलचीच ना. Also tell us whether the development which is taking place in Goa, आयज जे गोंयान आमी जे डेव्हलपमेंट पळयता जे तर्केन जाता हे कितें खऱ्यांनी बरें आहा? हे गोंयकाराचो फ्युचर कितें ब्रायट जातलो हितूनच्यान? कितें तुमचें म्हणप आसा? पळय हांव परत सांगता की डेव्हलपमेंट कॅनॉट कम फ्रॉम टॉप टू डावन. डेव्हलपमेंट जे पळय आसा पळय ते सकलच्यान वयर येवपाक जाय. लोकांक विचारून लोकांक जे भाशेन जाय ते फास्ट ट्रॅक करूंक जायना. तूं तर काडलो आनी बुलडोजर घातले आनी जप करून रस्ते बांदले आनी रस्ते वयतले वय. ताची दिशा पळय आसा गव्हर्नमेंटाची सरकाराची दिशा कितें आसा पळय ती आमी चिंतूंक जाय आनी लोकांचे मदें मांडूंक जाय. एक भाशेन लोकांक कॉन्फिडन्स बिल्डअप करपाक जाय. आनी तेच भाशेन जे पळय तुमी आतां जे पळय करता न्हू ते
एटलीस्ट 10 वर्सांचे चिंतूंक जाय. आता तू पळोवंक वयशी जाल्यार तो नेवर रस्तो पळय केला पळय फ्रॉम पेंजीम टू ओल्ड गोवा. तू एक एग्जाम्पल धरशी. That road was supposed to last for 25 years. प्लॅनिंग तर खरेंच गव्हर्नमेंटाच्या सरकाराचे प्लॅनिंग तर सारखे एका डिरेक्शनान तर असले जाल्यार that road should not have been touched for the next 25 years. पण जाला मी ते एक वर्स पासून जावन तो आख्खो एक पोर्शन तेणे आख्खो हाडला आनी ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर कशें ताणें तें हाडला आनी तेका आतां सबवे करता. सो हे प्लॅनिंग जे पळय आसा तेणे प्लॅनिंग तेणे बरे भशेन करूंक जाय आसलें ते. आनी जेन्ना पळय प्लॅनिंग बरे भशेन करता तेन्ना कॉन्फिडन्स लोकांचे बिल्डअप जाता. दुसरें म्हटल्यार there are various agencies in Goa. Sorry, agencies जे पळय आसा, whether it is biodiversity. Now, तुमकां खबर, if you look at our coastal region, it is full of biodiversity. And biodiversity, state biodiversity board जो आसा, they are not been given that full opportunity to explore the biodiversity of Goa. It's just formed. So, एके भाशेन आमी development वता हुई आमची. We are now a state of a state where tourism is flourishing. If you go to see in today's आजच्या दिसा तू पळयशी जाल्यार आमकां statistics मेळटा की tourism has dropped almost 40 to 50%. Even the GDP of Goa state has gone down. 50% टुरिस्ट तर गोंया येवपाक सोदिना जाल्यार ह्यो रस्ते कितें करपाक? लोकांनी आतां मागीर कितें उबे रावचें आनी फकत इमारती पळोवपाचे. ओ आमी जे पळय आमचे गोंया पळय आसलेले ग्रीन, फूल ऑफ ट्रीज, फूल ऑफ इको टुरिझम, हे जे पळय आय डोंट थिंक सो इट इज हॅपनिंग. सो वेर आर वी मुव्हिंग? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. You are not even, your mining has stopped, your tourism has gone down. So where are we going? Only by preparing roads? I don't think so. That's called development. So Arthur Bab, last question तुमका. आता on 6 फाल्यां जे तुमचे रॅली हा ते पब्लिक मीटिंग तुम्ही हेड केला, तुमचो आमदार तुमकां सपोर्ट करपाक येता, तेजे कितें स्टँड आहा फाल्यांचे? पळय, आमदार आमचो फकत स्टेटमेंट करपाक भायर सरता. जेन्ना पळय आमचो प्रोटेस्ट कशे भशेन गेल्या वेळार आमी कॅन्डल लायट एक मोर्चा काडलेलो, तेन्ना आमचे अडेच ते 3000 लोक आशिल्ले. ते लोकांक पळोवन तो भायर सरलो आनी ताणें सांगलें की आपूण राजिनामा दिता. आनी मागीर राजिनामा दिवन मागीर तो घरा बसलो. हांवें गेल्या फावट म्हटलां की आमचो आमदार फुली आमकां सपोर्ट करिना आनी करचोय ना. कित्याक? बट ताजी पार्टी जे आसा काँग्रेस पक्ष, he is from Congress party, he is a Congress legislator. So Congress party has extended support. The AICC secretary Girish Chodankar has stated very clearly that the Congress party will stood with the PDA protesters. तुमच्या वांगडा काँग्रेस पार्टी आसा, ताणें सांगलें when his party is supporting, why can't he support? सगळ्या लोकांक खबर आसा आमचो आमदार कोणाचे हेजेर चलता पळय तो. आनी म्हाका दूख दिसता की काँग्रेस एके वाटेन सांगता की ते सपोर्ट करता, पूण दे हॅव गॉट नो ऑथॉरिटी ओवर दीज पीपल. हे लोकांनी आतां चिंतूंक जाय. लोकांनी चिंतूंक जाय बाबा आमी कोणाक निवडून हाडटा पळय ते, whether this is Congress or whether this is BJP or whether it is Babush, ultimately it is all about power, and power corrupts everything. So लोकांनी चिंतूंक जाय ह्या फुडें कोणाक निवडून हाडचें. हे म्हाका सारको एक विचित्र तरेचे डेमोक्रेसी कशी चलता कशें म्हाका दिसता. विचित्र तरेचे पॉलिटिक्स चलता कशें दिसता. आपूण हिंगा आसा, आपूण थिंगा आसा, पूण आपूण हिंगा ना, आपूण थिंगा आसा. हे सगळे जंपिंग गेम्स, हे सगळे पळय कन्फ्युजन.
हे जे पळय सगळे लोकांक हे बोटे म्हणून सजमन हे पळयचे पॉलिटिशियन्स पळय आसा ही आमी लोकांनी आतां बरे भशेन चिंतून हेंकां सारके एकेच फडेन घरा धाडपाचे आनी एक कोण नेवे कोण आसा पळय तांकां तेणी निवडून हाडचे. म्हाका दिसना असली पॉलिटिक्स आनी ह्या फुडें चलतली म्हणून, कित्याक खूब चडमण जालेलो आसा, खूब एम्बेरसमेंट जालेलो आसा गोंयकारांक, आनी खूब भितरले भितर खूब फ्रस्ट्रेशन जालेलें आसा. सो म्हाका दिसता लोकांनी आतां चिंतूंक जाय आनी बरे तरेन चिंतून तांणी ह्या लोकांक घरा धाडचे जे पळय अशे चावून घालता, जे भशेन कन्फ्युजन हाडटा लोकां मदें. असली पॉलिटिक्स आमच्या गोंयांत केन्नाच फुडें वयचें ना. इट इज बॅड फॉर बिजनस. इट इज बिकॉज तूं तो बिजनस करतलो तुका यू रिक्वायर सम प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. यू रिक्वायर पळय जे भशेन पळय तांणी पयले माड आहा ते ग्रास केलो, ग्रास आनी माड कातरून तेणी ते एका कंपनीक लायसन्स दिलें, मागीर ते लोक गेले कोर्टान आनी कोर्टान सावन ते बंद जाले. सो बिजनसमॅन तूं सांग म्हाका, जरी तर बिजनसमॅन जर गोंय येतले आनी असले तर चडमूळ आनी असले तर कुफुसां जर मेवले जाल्यार तांकां हिंगासर बिजनस करपाक कसलो अधिकार आसा? सो नथींग इज वर्किंग एट द मोमेंट. कितें पळय चलना पळय तें सारकें एक भशेन ही पॉलिटिक्स पळय सारके खावपाचें पॉलिटिक्स, आनी असले पॉलिटिक्स लोक उगे रावचे ना. लोक तर कशे भशेन हायकोर्टान वचून ते न्याय मेवतलेच तेंकां. हे मायनिंगान पळय जे पळय केलां हे पळय तांणी बिजनसाच्या हितून पळय जे पळय केलां, आनी आतां तूं कोल जावं, आतां तूं PDA जावं, द मायंड ऑफ द पीपल वील फायनली शो. सो हांव इतलेंच म्हणटा गव्हर्नमेंटाक, सरकाराक, की लोकांचो पावर कितेंय जावं, बारीक पद्दत कितें जावं, ते अल्टिमेटली वील बी द ट्रूथ एंड ट्रूथ वील प्रिवेल. Thank you in joining our program. Thank you so much. You're welcome. Here we had Mr. Arthur D'Souza, who highlighted about on 6th, which they have conducted a public meeting regarding the PDA and what are the precautions they are going to take up and how they are going to manage and how much the crowd is been expected and about the regional and many issues he has highlighted. Thank you for watching our program Goinkarancho Awaz. Till then, keep watching Don Bosco channel.